एका सप्तकाचे विधानसभा अधिवेशन 25 जानेवारीच्यान जिल्हो पंचायत आणि पंचायतीक दितले अतिरिक्त निधी। विमानतळावयल्या काउंटरा खातीर टॅक्सीकारांक आयले 40 लाखाचे बिल। 4 वर्सां उपरांत अचकीत बिल आयिल्ल्यान टॅक्सीकारांनी उक्तायले अजाप। लोकांच्या कागाळी उपरांत जाली कोयराची पळोवणी। थळावो पंच आशिल्लो गैरहजर। ज्या मनशाक धाडिल्लो तांणी लोकांकडेच घातलो वाद। योकार हांव संदीप पिळगांवकर। पळयात खबरो विस्तारान। विधानसभेचे शियाळे अधिवेशन 25 तारखेच्यान एका सप्तकाचे घेवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचे बसकेंत घेतलो। हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन न्ही, हाचे उपरांत जे जातले ते अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आनी ते खूब वेळ चलतले, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें। पंचायत राज कायद्यात दुरुस्ती करपाचो निर्णय हे बसकेंत घेतलो। हे सुदारणेक लागून जिल्हो पंचायत आनी पंचायतीच्या खर्चात वाड जातली। तशेंच कोरोनाचे फाटभुंयेर केल्ल्या खर्चाक मंजुरी दिली। 1 वीक असेंब्ली समन केल्ली आसा, which is from the 25th of January. Raw water pumping station at Murdivada, improvement at Shitole tank at Savoyvere. For the irrigation and water treatment plant for the drinking water supply to the village panchayat Savoyvere and Keri, including the neighboring villages Prior constituency in Fonda taluka. Amendment to the business of the government of the Goa allocation rules. काही आमचे कलेक्टराच्या अंडर येवपी बिझनेसीस हे रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या अंडर वयताले ते तांकां कलेक्टराच्या अंडर हाडपा खातीरच पर्सनल डिपार्टमेंटांनी अमेंडमेंट मूव केल्लो आहा। भिवपाची गरज ना, बजेट सेशन जातलें। अरे बजेट सेशन खूब व्हडलें घेवया। पंचायत राज कायद्यातले दुरुस्ती विशीं पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन माहिती दिली। पळयात। Schedule attached to Goa Panchayati Raj application of Panchayati and Zilla Panchayati Raj funds, conditions and limitations. First Amendment Rule 2015. Because the amount specified in the said schedule is found to be insufficient in view of increasing cost index. Therefore, it has been proposed to increase the limit of expenditure to be incurred by village panchayat, Zilla Panchayat. डेव्हलपमेंट ग्रँट्स जे आसा पळय तांकां एडिशनल 15th फायनान्स कमिशनच्या अंतर्गत फ्रॉम द 15% वॉट एवर द ग्रँट गिवन बाय देम, ती 15% म्हणजे ऑलमोस्ट तांकां जवळपास 7.5 crores ऑफ रुपीज एडिशनल ग्रँट जी आसा ही तांकां मेळटा। No, 17.5, almost 18 crores. Almost 18 crores. आणि तितून पळय एक्सपेंडिचर इन्क्रीज केला हांवें सांगलां व्हडलें लिस्ट आहा। इवन टू सेलिब्रेट फेस्टिवल वी हॅव इन्क्रीज द अमाउंट, रिसेप्शन्स वी हॅव इन्क्रीज द अमाउंट, फाउंडेशन स्टोन लेईंग तांचे कडेन ते म्हणटाले पयशे आसना आमकां भीक मागपा पडटा दुसऱ्यां कडेन, तेय आमी लिमीट इन्क्रीज केला। मागीर इमिडिएट रिलीफ फॉर एफेक्टेड फॅमिली ड्यू टू फायर जालो आनी कितें पंचायतीन तांकां कांय मेळना आसलें म्हणजे लोकांक दिवपाक, आतां तें लिमीट आमी मॅक्सिमम 30,000 पर फॅमिली, मॅक्सिमम 75,000 अशेंय केलां। म्हणजे रियली कोण पळय त्रासान पडलो ते गांवांत लासून फॅमिली काबार जाता तांकां कांय पावर नासलें, तेय पावर दिला आमी तांकां। जिल्लाकूय आमी हें दिलां। म्हणजे तुमी म्हणटा पळय पावर दिवं ना, इतले पयशे तेंच्या हातीन घालता आहा तेंच काम केल्यार खूब पावर जालें। इट इज ऑलरेडी डिसेंट्रलायज्ड। प्लीज डोंट फॉरगेट गोवा इज अ स्मॉल स्टेट, हाफ अ सायज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिगर स्टेट तितलो, and it is a 3-tier system. Sometimes there is an argument it is wheels within wheels. Irrespective of that, in their wisdom center, even though it is a small state, we have to follow Zilla, but we have not completely undercut them. Now we are giving them more money, that means more power to spend, more power to perform. आता तुका फुडल्या 5 वर्सांक त्यांचो रोल कितें आहा पळय न्ही रे, हो खूब बऱ्या पद्दतीन कळटलो। गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याविशीं मुख्यमंत्री उलयलो। ह्या वर्सभर चलपी सुवाळ्याच्या निमतान इतिहासीक वास्तूंचे सोबितीकरण जातले। तमनार प्रकल्पाविशीं मुख्यमंत्र्यान माहिती दिली। गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्याविशीं मुख्यमंत्री कितें उलयलो ते पळयात। म्हाका दिसता गोंयचो विकास जाता, गोंयच्या लोकांक इनवॉल्व करून येदो व्हडलो कार्यक्रम जाता आनी पयलेच फावटी राष्ट्रपती गोंयान येता। अशा पद्दतीचें हें सेलेब्रेशन, आमी जेका एक्चुली सेलेब्रेशन जरी म्हटलें तेची सुरवात आसा आनी पुराय वर्सभर सगळ्या गोंयकारांक घेवन स्वतंत्र सैनिकांक आसतले, पुलीस आनी गव्हर्मेंट स्टाफ आसतलो, सामान्यांतल्या सामान्य कलाकार आसतलो, शेतकरी आसतलो, आमी म्हटलां की सगळ्यांक इनवॉल्व करून जेन्ना येदो व्हडलो कार्यक्रम जाता तेन्ना खंयच्याच राजकीय पक्षांनी ताका विरोध करचो न्ही, उलट पक्षी म्हाका दिसता तेंच्यांनी ह्या कार्यक्रमान इनवॉल्व जावचो। म्हाजे अजुनूय ताका सजेशन्स आसा आनी म्हजी रिक्वेस्टूय आसा
ह्या मुक्ती संग्रामात ज्यांच्यांनी भाग घेतला अजूनही बी म्हाका आज सकाळीच एक स्वतंत्र सैनिकान फोन केल्लो. आमी पयलीं मुळात कशें आहात काही जण चुकीच्या गैरसमज पसरपाच्या नादात लोकां पर्यंत वेगळी मेसेज पावयता. सगळ्या पॉलिटिकल पार्टी, सगळ्या स्वतंत्र सैनिकांनी, सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमाक सपोर्ट करचो, इनवॉल्व जावचें. खूब बरें कितें तरी जाता. म्हणजे पोस्ट पॅन्डमीक म्हणजे म्हाका दिसता ही एक नवीन आशा घेवन आमी सगळ्या लोकां पर्यंत वयता. ताज्या खातीर कोण कार्यक्रम करता हेका म्हत्वाचो ना. गोंय सरकार कार्यक्रम करता, प्रमोद सावंत करिना, गोंय सरकार करता, मुख्यमंत्री करता. सगळ्या लोकांनी ह्या कार्यक्रमांनी इनवॉल्व जावचें. त्या खातीर हो कार्यक्रम फक्त एका दिसा पुरतो ना, हो पुराय वर्सभर आसतलो कार्यक्रम. गोवा 365 खातीर परवरेच्यान श्याम च्यारी. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काचाबोल जाला काय कित्याक तर NCPच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजपा आड मोहीम उघडल्या आणि गोंयांत राष्ट्रवादीचो आमदार भाजपा वांगडा भोंवताना दिश्टी पडटा. कोलवा निवडून आयिल्ल्या वानिया बाप्तिस्टाक घेवन चर्चिलान मुख्यमंत्र्याची भेट घेतली. तशेंच आपल्या खातीर प्रचार केल्ल्यान वानियान भाजपा आमदार विल्फ्रेड डिसाचे उपकार मानल्यात. जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत राष्ट्रवादीन कोलवा दवरिल्ली उमेदवार वेंचून आयली जाल्यार दुसरे वटेन बाणावले आपाचो उमेदवार जिखलो. राष्ट्रवादीचे उमेदवार आनी आमदार मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार पाविल्ल्यान सगळ्यांनीच अजाप उक्तायले. जिल्लो पंचायत वेंचणुकीत जैत मेळिल्ल्यान चर्चिलान मुख्यमंत्र्याची तोखणाय केली. तशेंच ताच्या कडल्यान खूब कितें शिकपा सारकें आशिल्ल्याचें चर्चिलान म्हटलां. That I had wholehearted support from my NCP party, our only MLA of NCP party, Mr. Churchill Alamau, our outgoing ZP member, Srimati Nelly Rodriguez, and MLA of the Novem constituency, Mr. Wilfred Dissa. I appreciate the fact that leaders cutting across party lines saw the merit in me and thought fit to campaign for me. My detractors have already begun a malicious campaign to defame me through disinformation. Soon after my election, our party leader Churchill Alamau took me to the Chief Minister on a courtesy call, which has been misconstrued as being offers of support to BJP. This in fact is that BJP has got majority on its own and support, or my support or non-support makes very little difference to them. However, I shall endure to work with whoever helps me in the development of my constituency irrespective of their political colours. I also make it very clear that I stand by my party, and so far, the party has not decided either to support or oppose anyone. As and when the time comes, decisions will be taken in the interest of my constituents. आम्ही कटसी कॉल हांव वचोन दिता सीएमाक. आमी कायदो सीएमान बोर्ड मारला हाडल्यान तो पळया दिवस ऑल कॅन्डिडेट वेलकम म्हणून एक तेका कटसी कॉल सीएम हाल्या म्हाका जर कितें काम करपा जाय जाल्यार वान्या हाल्या म्हणजे सांगपाक बायला तूं एक काम सीएम एक काम कर म्हणून इतल्या कामाक वी नॉट गॉन टू जॉयन नेवर गोइंग टू जॉयन येता आसा बीजेपी. प्रेसाक 100 पाट सांगता 200 पाट सांगता हांव. मुगेले लिडरान क्लियर केलो तुका आमी गेलो प्रफुल्ल पाटील जनरल सेक्रेटरी चर्चिल आल्या म्हणटा बीजेपी केन्ना वचपाच ना. बीजेपी गेलो जाल्यार वाजपेयी आसतना तुमकां सांगलें अडानीन आमगे एडवाणीन म्हाका चीफ मिनिस्टर करपाक गेलो नाय. सीएम पळय म्हणटा तो एक हांवें सुद्दां म्हणलो बारीक समाजाचो मनीस आनी कूल मनीस तो कूल तो आबूज जायना. तेगे कडेन सिंपातीचेर ते कडेन मेळटा जावपाक शकता. सिंपाती एकलो सिंपाती आसता तेन्ना तो कोणा कडेन एगेन्स्ट हें कोना तें कोना. एक सीएम पयले पाट चोयला जे असले तूं कोरोना व्हायरसाचे पॅन्डेमिकाचेर इतले त्रासांचेर तेणें पळय काळा इतले ते काळ कितलो क्रिटिसायज केला हें केला तें केला तेणें केन्ना एक कोणा कडेन पत्रिकेटान जिवना तेका लागून सिंपाती दिल्या कितें कांय समजिलें ना. कित्याक हेजेर पोस्ट मॉर्टम करपाक खूब टायम वयतलो. लोकांक विचार पडटलो बाबा कितें जालें तुगेलें कित्याक लागून कित्याक हाडले दिसांनी सगळे लोणी माताले हें कोताले तें कोताले लोकांक सांगे हेजे निंदायताले बरें तितून लोक थिंग सगळो निंदल मरे हेजे बी सगळे ट्रॅकाचेर आनी गिरदोली सीट तेंकां म्हणून जाल्यार आनी आमकां वल कितें देखून म्हणटा न्हू. मागीर लोकांक जेन्ना हितू हें केले त्रास केले सारके आनी तूं कुचोऱ्यान लोक सारको म्हणटालो हेचें तेचें जिखून मारता कां लोक एक उलयता दुसऱ्यांक कोता तें आमच्या लोकांक डिसिजन पॉलिटिक्स म्हणटा वारो
वार त्यास गोंदा पडलीत गोंदा. बाणावले एनसीपीच्या उमेदवाराक हार पत्करची पडली हाची जबाबदारी चर्चिलान घेतल्या. आपल्या फाजील आत्मविश्वासाक लागून हे जाल्ल्याचे ताणें सांगले. हे पाटी मुगेल तें चुकलें कित्याक हांवें आमगेले कोण 5 मुजबार आसले सरपंच मुजबार आसले कोण आसले ताका हांवें सांगूना वच म्हूण लोकां बरें आनीक सांगाय म्हूण कित्याक म्हाका तितले ते सिरियसनेस येवना. आतां तुमी एक आवाज केलो आम आदमीचो आवाज आम आदमी डिफीट दिलो म्हणून आम आदमीन डिफीट दिलो ना आमकां आनी आम आदमीका डिफीट दिवपा जावना करता हिंगा तुमी ओपन चॅलेंज कोणाकूच. आम आदमीचो हिंगा एक फॅक्टर आहा 4000 वोट तेंगे आहा. आम आदमीच्या लोकांनी सगळ्या घरांनी भोंवून तेंगे त्या लोकांक भायर काड म्हूण आज ते हिंगा जिखल्या. दिस द होली विक्टरी कित्याक वोटींग जाता आसतना 8123 वोटींग जालां आनी मुगेले मेन इलेक्शनाक वोटींग जाता 18,000 19,000 16,000 15,000 हो जे हे वोटींग जालां हो वोटींग जाला तितलो आम आदमी पळय वोट आसलो 4000 तितलो तेंगेलो 3071 हो वोट सारको तेंगेलो एक भायर सरला आनी तो वोटींग जालो. आमगेलो लोक भायर सरना आमगेले लोकांक अवेरनेस मेळना हो गुन्यांव म्हजो चेचिलाले म्हाजो. हिंगा आम आदमीक सीट मुट्टें बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक MLAक मेळपाचें ना. चर्चिल म्हाक विश्वास आहा म्हज्या लोकांचेर बाणावली कॉन्स्टिट्युएन्सीक जाणा 5360 कितें म्हाका वोट पडलो पळय तो वोट म्हगेलो खंय गेलो ना. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. गिरीच्या तुवर वाड्यार उडयल्लो कोयराचो विशय अजूनय सुटाव जावंक ना. हो प्रश्न सुटाव जावन संबंधिताचेर कारवाय जावंक ना जाल्यार हे प्रकरण आणखीन हाताभायर वतलें थळाव्यांनी शिटकावणी दिली. ताका लागून थळावे पंचायतीन बुधवाराक कोयराची पळोवणी केली पूण हो विशय सुटाव जावच्या बदला गोंधळ आणखीन वाडलो. कंप्लेंट दिल्या आमकां तुजेशी उलोवपाक काय येना कित्याक तुका कांय अथॉरिटी ना. इतले ऑथॉरिटी मागीर पळोवया ना ना ऑथॉरिटी मागीर पळोवया इतलो तूं चलयतालो. सगळ्यांत पयलीं कितें आहा न्हू हांव हांगा एक्स सरपंच एक सरपंच आतांचो न्हू मरे एक सरपंच आसतना तुवें कितें केलां सांग म्हाका. कितले डेव्हलपमेंट केला फंड्स खंय गेले सगळे. हांवें डेव्हलपमेंट केला न्हू हांव सांगता तुका कितें डेव्हलपमेंट कितें केलां हे रान करून सोडलें तें कोणें रान केलां हे पळय मरे. तूं कितें उलयता तूं खंयचून येवन कितें उलयता खंयचून येवन उलयता खंयचून कितें उलयता तूं हांवें कितें उलयता केलां तुका उलोवपाक आमी पांचाक सोडटाली तें सांगता आतां सगळें ताका लागून आयक कोयराची पळोवणी करपा खातीर सगळे पंच हजर आशिल्ले पूण ज्या पंचाक हे प्रकरण लागता तोच गैरहजर आशिल्लो. ताणें आपलो मनीस धाडून दिल्लो. हे विशीं थळाव्या लोकांनी ताका जाप विचारल्यार तो लोकांचेर तापलो. कोयराची पळोवणी करपा बदला हांगासर शाब्दीक युध्द पळोवपाक मेळ्ळें. तो फोन तुम्ही दिवपाची गरज ना. तो तुम्ही फोन दिवपाचो कर तो फोन रेग्युलर येता आमकां येता कोणें दिवंक ना कोणाच्या वर्सांचो अजून बरें 9 मेंबर पळय आहा तांकां कोणाकूच अशें ना की आमी दिवंक ना अशें. आमी ऑपोजिशन आसले तेन्ना आमकांय फंड मेळटालो आमी आमच्या वाड्यार फोन घेताले जाल्यार आमी मिसगायड करिनासले कोणाक. तुमचो जो प्रॉब्लम आसलेलो त्या दिसा कोणी तरी आग लायिल्ली तेचे पयलीं आमी हो हायलायट केल्लो. तेजे उपरांत कोणी तरी आग लायिल्ली तुमी रिक्वेस्ट करून आयज तुमची पंचायत हांगा येयली पण तुमचो पंच भितर दिसूना. तुमची पंच पळय आमचो पंच म्हणटा पळय तो तुका कालच्या पावटी सांगलेलें की तो नांवा खातीर ती कांय करना. तिका बेश्टी निवडून हाडल्या. कितें करता ते सगळे ते कंट्रोल तिचो चेडो करता सिद्धूक आमी कितलेदा सांगलें आनी तरी पूण ताका उलोवन सांगलें मातशें पंचायतीन उलोवंक. आतां दिपक अंबेकरान फोन मारलेलो ताका की हांगासर
सगळे लोक वाड्या वयले जमल्यात ते तूं वयले प्लस सरपंच येयल्या डेप्युटी मेंबर येयल्या तूं मातसो यो तेणी ताका आन्सर दिले फोनाचेर आपल्याक ऑफिशियल लेटर येवचें तेन्नाच आपूण थंयसर येतलो हांव ताका रिक्वेस्ट करता की गार्बेजच्या हेका आमी ऑफिशियल लेटराक रावया नाका फायनली गार्बेज हो आख्ख्या गोंयभर जाला संवसारान आहा हो प्रॉब्लम आमचे कडेन जाता तितके आमी ते एक प्रश्न ते सॉल्व करपाक आमी फुडाकार घेवचो टू डू दॅट वर्क शुअर सिद्धूक आतां आमकां कांय खबर ना कशी सिस्टम चलता ती आवज निवडून हाडल्यार सद्दां सिद्धूक सांगलें करया गो आयज करया फाल्यां करया रस्त्याचें कितें केलां रे अरे ना ती आंटी हें करता तें हें करता आमी पयलीं एकामेकाशी तितली उलयनासली सो हो तेणें ती एडवांटेज घेवन ती हें करता ती दिना ही दिना सो आमी कांय नको आतां पळयत जाल्यार रस्तो कित्याक करूना आमकां सिद्धूक क्वेश्चन करूंक जाय तो सांगता सरपंचाक विचार तो सांगता तुमच्या वाड्यान युनिटी ना तूं म्हाका एक सांग आमच्या वाड्यान युनिटी ना जाल्यार तुमच्या मदें युनिटी आहा जाल्यार सांग म्हाका तूं आं पयले सुवातेर हेज्या युनिटी ना जावं आसा नसा ही सेकंड पार्ट फायनली जेन्ना तूं रिप्रेझेंट करता तुजें काम फक्त कितें ड्युटी तूं डेव्हलपमेंट करीत रावंक जाय फायनली डेव्हलपमेंट कर आनी मागीर तूं रिजल्ट पळय युनिटी जाता काय जायना म्हाज्या वाड्यार सांगना सगळीकडल्यान एकठांय करून हाडिल्लो कोयर तुवर वाड्यार हाडून उडयल्ल्यान थळावेलो बेजार जाल्ले हो कोयर जाता तितले बेगीन काडात अशी मागणी तांणी केल्ली गोवा 365 खातीर गिरीच्यान संदीप कमोलकार गोवा डेअरी परतून एक फावट वादात सापडल्या हे खेपे दूध पॅकेट पुरवठो करप्यांनी आपल्यो गाडयो बंद दवरून ते संपार गेल्यात ह्या संपाक लागून गोवा डेअरीक बुधवाराक 14 लाख रुपयांचे लुकसाण जालें 28,000 लिटर दुधाची पाकिटां विक्रेवेणी तशीच उरली ताका लागून पणजी दिवचल काणकोण आनी वेर्णा गोवा डेअरीचें दूध उपलब्ध जालें ना गोवा डेअरी खातीर वाद ही आतां नवी गजाल उरूंक ना दुधाच्या पाकिटांची अंतर्गत चोरी दूध घालपी शेतकारांचे अनुदान गोरवांची खावड अशा साबार आरोपांक लागून गोवा डेअरी चर्चेत उरली दुधाची पुरवण करपी कंत्राटदारांची मागणी कळूंक ना अशें प्रशासक दुर्गेश शिरोडकारान सांगलें तात्पुरती उपाय येवजण म्हणून आता गोवा डेअरीन दुधाची पुरवण करपा खातीर नवीन गाडयो घेवपाचें थारायला ज्यो गाडयो आमकां सप्लायरा जे कोणी बंद केल्या आनी जे गोवा डेअरीक मोनोपोली अशी करपाची चिंतल्या तेंची गाडयो जरी तर आमचे प्रोक्रुमेंटाक चलतात जाल्यार सुद्दां म्हाका जाल्यार दिसता की त्यो आमी त्यो गाडी बंद केल्या चड बऱ्यो की केन्ना आमची खंयच्यान घात घेत जाल्यार एक सोसायटीची तर दूध उबारली ना आनी तें तर दूध पेड्यार जालें जंय एक सोसायटी आमची वयर सरोंक पावची ना की तितूंकूच वयतले आनी फार्मर म्हण तो विकतलो मिनिस्टरान बी कसलोच आमचेर दबाव ना सध्या तरी आमचेर कसलोच दबाव ना की ह्या मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान जे दिसा तसोच आमचो फोंडेचो MLA की हेणी जे दिसा बसत सान की आमकां फूल सपोर्ट केला कंप्लीट सपोर्ट दिला ते येयले जाल्यार चर्चा करपा न्हू ती येना जाल्यार चर्चा कोणा कडेन करपाची इवन म्हाका निलेश काब्राल जो आमचो मिनिस्टर आहा पळय तेणी सुद्दां म्हाका रिक्वेस्ट केलो तो खूद मॉनिटर करता आपल्या कुडचड्या रुटार की गोवा डेअरीची दूध खंय तरी पावचें तो जावन म्हाका फोन करता की बाबा अमके अमके कडेन दूध इवन तेणी जो सप्लायर जो आतां आमी न्यू टेंडराक काडला तो सुद्दां सप्लायर एक बरो सप्लायर तेणी असो धाडलेलो आनी हेजे मुखार म्हाजे जाल्यार एक प्लॅनिंग चलता की आमी अमके किलोमिटरार जे दिता पळय ते आमी कमिशन वायज दिवपाचें जशें आतां समोलाची बी आहा पळय तो वायज दिवपाचो नाजाल्यार कितें जाता एक 10 किलोमिटर करून 10 पोती दिल्यारूय ताका आमी 1,500 दिता आनी 100 पोती विकल्यारूय ताका आमी 1,500 दिता गोवा 365 खातीर फोंडेच्यान कृष्णा नायक फाटल्या 4 वर्सां सावन टॅक्सीवाल्यांक बिलूच धाडूंक ना आनी आतां अकस्मात 40 लाख रुपयांचे बील आयले 40 लाख रुपयांचे येदे व्हडलें बील टॅक्सीकार खंयच्यान फारीक करतले देखून हें बील उणें करून आपल्याक थाकाय दिवची ह्या खातीर ताणें आमदार कार्लोस आल्मेदाची भेट घेतली काळ्या हळडुव्या टॅक्सीवाल्यांक विमानतळाचेर जो कावंटर दिला तो पर्यटन खात्यांतर्गत येता गोवा विमानतळ प्राधिकरणान पर्यटन खात्याक 1 कोटींचे बील धाडला आनी पर्यटन खात्यान 40 लाख रुपयांचे बील काडून टॅक्सीवाल्यांक धाडला अकस्मात येदे व्हडले बील आयिल्ल्यान टॅक्सीवाल्यांनी अजाप उक्तायला हो विशय सुटावो करपा खातीर ताणें आमदार कार्लोस आल्मेदाची भेट घेतली आज 40 लाखांचो जो
मुद्दो येयलेलो आसा आमकां जे पे कर म्हणून सांगता 40 लाख ते आमकां थोडे कितें तरी गव्हर्मेंटान तेचेर वेव ऑफ करपाची. दुसरो पॉयंट जो पार्किंग आसा आमची नोटिफाईड पार्किंग असलेली ती आता एयरपोर्ट ऑथॉरिटी कडेन गेलेले तो म्हणटा वो हमको कुछ नहीं चाहिए, वो हमारा ये मुद्दा नहीं है. आमी तुमकां पार्किंगाचो समझोतो करचे ना. जे तुमकां आसा ते तुमी तुमच्या गव्हर्मेंटा कडेन उलया म्हणून त्या खातीर आमी आमचें रिप्रेझेंटेशन घेवन आमचे 4 MLA जे आमकां 350 लोकांक आमचे लागता ते 4 MLA कडेन आमी वचपाचो आमी निर्णय घेतलेलो आसा. जो वास्कोचो MLA कालूस बाब आसा तांकां सुद्दां आमी आतां मेळून आमचो कितें तरी वेव ऑफ करून आमकां CMA कडेन मेळोवन दिवन हे 4 MLA जशें की अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आसा मिलिंद नाईक, दुसरो आमचो कालूस MLA आसा, तिसरो आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोमीन आसा जो आमकां लागता आनी दुसरी आमची अलिनाबाई आसा. तेंच्यांनी चौगांयनी मेळोन आमचे कितें तो एक निर्णय घेवन आमचो सुटावो करपाचो. आता कितें जालां की हे सगळे तेंच्यांनी हे कोवीड टायमाचेर अचानक तेंच्यांनी आयज बील रेज केल्ले आहा सरकाराक टुरिजम कावंटराक डिपार्टमेंटाक, कित्याक ते कावंटर टुरिजमाचे आसा. सो आनी तेंच्यांनी ते आतां आमकां रेज केल्ले आहा बील ऑफ 40 lakhs. म्हाका दिसता 40 लाख हे कोवीड टायमाचेर एक व्हडलो एमावंट जावन आसा. आमचे मार्च पासून गाडयो सगळ्यांच्यो बंदी आसलेल्यो हे सगळ्या जगाक खबर आसा. सो हांवूय सरकारा लागीं मागता की हे 40 लाखा भितर आमकां आमी जाणा आमकां कितें कितें पे करपाकूच जाय म्हणून, पण तितून भितर कितें तरी वेवर करून दिवन हे 40 लाखा पळय ते खंय तरी कमी करून थोडोसो एमावंट जे आमी कंट्रिब्यूट करून आमी दिवंक शकतले. आनी प्लस गव्हर्मेंटाच्या अंडर तो कावंटर आमकां येलो ब्लॅक टॅक्सी हेच्या नांवाचेरूच करून दिवचो. Government is good for the people. लोकांक बरें आहे government. But it is ad based. Ad based they can't have a counter at the airport. आनी कितें इश्यू आशिल्लो तेंचो? आनी ते इश्यू आनी मल्टीस्टोर पार्किंग केला बांदला एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. कितें यूज जायना. तांकां त्रास जाता रोड सायड पार्किंग करप गाडयो. सी तांकां आतां कावंटर दिलो तो कावंटर दॅट वील बी सेटल दॅट इज बी गिवन बाय द डिपार्टमेंट. सो दे हॅव डिस्कस द डिपार्टमेंट. ते डिपार्टमेंटान तांकां बील रेज कर डिपार्टमेंटान ते बील फारीक करपा एअरपोर्ट ऑथॉरिटी. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. फाटले 5 दीस गोंयांत वातावरण निवळ आसतलें. राज्यांतल्या भोवतेक वाठारांनी आतां हवामान सामान्य जातलें अशें हवामान खात्यान म्हटलां. फुडल्या 24 वरांत चडांत चड 34 जाल्यार उण्यांत उणें 21 ते 24 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जावं येता. फुडली 48 वरां वातावरण सुकें उरूं येता. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या तापमानात व्हडलोसो बदल जाल्ल्याचें दिसून येवंक ना. उण्यांत उणें तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाली. आज दमट फाल्यां मळब निवळ. चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियस. उण्यांत उणें तापमान 21 ते 23 डिग्री सेल्सियस. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार. आनी इतल्यान गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.